गोवा 365 च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक हेडलायन्स. कुंकळे आयडीसीचे रेड लेबर डिपार्टमेंटान केले इन्स्पेक्शन. घालून दिल्ल्या नेमांच्यो तिस्त्यो वादऱ्यो. दितले शो कॉज नोटीस. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयकून घेतले केपेकारांचे गाराणे. उदकाचो उणाव, पुरवल्ल्यो न्हंयो, अर्दगुटे रस्ते आणि घरांचे प्रश्न घेतले मानून अपूर्णताये कडल्यान स्वयंपूर्णताये कडेन दिले आश्वासन. पणजी चकचकतली सौर ऊर्जेचेर विद्युतीकरणाची मुख्यमंत्र्यान केली घोषणा. मनयली मनोहर पर्रीकराची पुण्यतीथ. आणि आता पळयात आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. संवसारभरची शारां ल्हव उर्जेचे आधुनीक स्त्रोत आपणावपाक लागल्यात. पणजे सौर उर्जेचो वापर करून विद्युतीकरण करपाचे प्लॅन आखतात. मनोहर पर्रीकराच्या पुण्यतिथी वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तशें जाहीर केलें. पणजे फुडल्या 2 वर्सांत 80 मेगावॅट उर्जा तयार करपाची तांक आसतली खंय. आयकात मुख्यमंत्री. एनर्जी आणि गॅडा ह्या दोगांच्या वतीन आमी पणजे सिटी ही सोलार सिटी डिक्लेअर करपाची थारायले आणि 80 मेगावॅट ही पणजेची रिक्वायरमेंट आसा ऑल टुगेदर. आणि पणजे सिटी जर आमकां पुराय सोलार करपाक जाय आसत जाल्यार लोकांचें सहकार्य जाय. गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आणि लोकांनी आपलो रूफ टॉप जर सोलार केलो जाल्यारूच आमकां पणजे सिटी सोलार जावंक शकतली. आमी अल्टरनेटीव सजेस्ट केला, म्हणजे जे फॉर एक्झाम्पल द बिझनेसमॅन जे आसा, फॉर एक्झाम्पल द कॅसिनो व्हडले बिझनेसमॅन तेंच्यांनी भायर सोलार पॅनल लावचे आणि ताज्या वयल्यान आमी तांकां एनर्जी हांगा ट्रान्सफर करतले. इन शॉर्ट आमकां थोड्या दिसा भितर पणजे सिटी सोलार सिटी म्हणजे 80 मेगावॅट्स पावर जनरेट ऑन सोलार ही इदर डायरेक्टली ऑन देअर रूफ अदरवायज समवेअर जे सोलार पॅनल ते घालतले त्याचेर करून आमकां 80 मेगावॅट जनरेट करपाक जाय. त्या खातीर बींग अ गॅडा चेअरमॅन म्हाका खूब खोस भोगता की आज आमी हो जो म्हणजे रथ म्हणपाक काय हरकत ना, हो रथ पणजेन अवेरनेसा खातीर सोलार पावर घेवची हेज्या अवेरनेसा खातीर आमी रथ जो आसा हो सगळ्या पणजेन आनी बाकीच्या सगळ्या परिसरात आमी भोंवडून अवेरनेस करतले. आणि हाजी सबसिडी जी आसा 40% गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सबसिडी दिता, 10% गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सबसिडी दिता एज अ बेंचमार्क रेट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर बेंचमार्क रेट म्हणजे 1 लाख रुपया असलो जाल्यार ताका 50,000 रुपया एप्रॉक्सिमेटली हे ताका फायदो मेळटलो. आणि इन फ्युचर आमकां तशें म्हटलां की गोवा ग्रीन एनर्जी खातीर वचपाक जाय. म्हाका दिसता सगळ्यांनी सहकार्य करीत जाल्यार पयली स्टेप पणजेंतली कॅपिटल सिटी आमी सोलार करपाक शकतले. ताका लागून आमचे पणजेचे आमदार रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोलसरात, पणजेची महानगरपालिका ह्या सगळ्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतल्या. पणजेत असलेल्यो आमच्यो वेगवेगळ्यो गव्हर्मेंटच्यो बिल्डिंगो हाजेरूय बी आणि आता जे नवीन कोण येता तांकां आमी सोलार एनर्जीक वचपा खातीर आमी तांकां फोर्स करतले की तेंच्यांनी सस्टेनेबल गोल अचीव करपा खातीर सोलार एनर्जी जी आसा ही घेवप गरजेची आसा. टार्गेट इज कब तक 2 वर्साच्या भितर आमकां 80 मेगावॅट टार्गेट हे सोलार उत्पादन पुराय करपाक जाय. ही येवजण येवकार दिवपा सारखी असली तरी हो प्रकल्प पद्धतशीरपणान चालीक लावपाची गरज आसा. व्हड उमेदीन उक्तावण केल्ल्यो सौर फेरीबोटी मांडवी न्हंयचे देगेर धुल्ल खाताना दिश्टी पडटात, जाका लागून आदले प्रकल्प फकत धवे हत्ती आनी आश्वासनां जावन रावची ना हाची खात्री सरकारान करची पडटली. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, सुभाशीश गोवेकार आनी शिवानी सांगेलकार. गोंयच्या पर्यटन मळावयली दलाली नश्ट करतलो. पर्यटन गोंयचो येणावळीचो मुखेल स्त्रोत जावचो हे नदरेन पावलां मारपाक सुरवात केल्या. त्याचोच भाग म्हण 21, 22 आणि 23 एप्रिलाक कोलव्यां स्पिरीट ऑफ गोवा फेस्टिवल घडोवन हाडटले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. प्रशासन तुमच्या दारीच्या निमतान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सालसेतीत आयलो. लोकांचे प्रश्न जाणा जावन घेवपाचो ताणें यत्न केलो. ऑनलायन सरकारी म्हायती मेळोवपाची वा अर्ज भरपाची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत जावपाक जाय हेवूय ताणें मान्य केले. पेपर सारखे ना जाल्यार रिजेक्ट म्हणजे एक्सेप्ट ऑर रिजेक्ट हे डिसिजन समज जाले जाल्यार तो सिटीजन इज नॉट वेटिंग इन फॉर पेंडन्सी. ही अंडरस्टँड्स की समथिंग इज रॉंग and we have to try and assist that citizen to ensure that he gets what he wants.
शेवटी रेजिडेंट जावं कास्ट जावं डायव्हर्जन जावं हे सगळें सिम्प्लिफाय करून ऑनलायन आमी त्या 2018 हांवें करून घेतलेले ऑनलायन घालतकर ह्यो सिम्प्लिफाय जावच्यो आनी मामलेदार ऑफिसांतल्यान बरें इज जावचें हो प्रयत्न आमचो आशिल्लो होच खंय तरी समज कमी पडटा जाल्यार आय हॅव ऑलरेडी आज दे टू स्टिच दोज पर्टिक्युलर एरियाज आनी आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन तशेंच मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन ही चालना दितले शासकीय लोकांचो खुबसो आशिल्लो की एक मंत्री 3 म्हयन्यान तरी येवचो म्हणून म्हजो तरी प्रयत्न आसतलो की 1-2 म्हयने तरी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन एवरी 2 to 3 months at least I will try and come and meet the people in Sasti so that we have a continuous flow of the issues that have been discussed and how we need to take things ahead. माझ्या ओन डिपार्टमेंट टुरिझम आणि IT इतले इनिशिएटिव्ह घेतल्या जातूंतल्यान वी आर लुकिंग एट टुरिझम टू बी लुक्ड एट एज वन ऑफ द मेन रेव्हेन्यू चॅनल्स ऑफ द स्टेट बिकॉज ऑफ एब्सेन्स ऑफ मायनिंग आणि ताज्या खातीर जेन्ना रेव्हेन्यू क्रिएट करपाक जाय आनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक जाय चॅलेंज आसता तेन्ना नवे एव्हेन्यूज तयार करपाचो प्रश्न आमचेर आसता आज मोपा आनी दाबोली येतकर सावथाकूय तितलेच सपोर्ट दिवप आनी नॉर्थाकूय तितलोच दिवप तांचे भितर डिस्पॅरिटी जावची न्ही अशी थोड्या लोकांची पंचायतीची मागणी आशिल्ली गव्हर्मेंट हॅज नेवर मेड एनी बायफर्केशन ऑफ थॉट्स अँड साउथ अँड नॉर्थ वी टॉक अबाउट वन गोवा एक गोंय आणि आज समज नजरेक हाडला जाल्यार स्पिरीट ऑफ गोवा फेस्टिवल जे वेंचीची बाकी सावथाच्या आमदारांची मागणी आशिल्ली की सगळे नॉर्थाक कित्याक जाल्यार आय एम हॅपी टू अनाउन्स की बिटवीन 21, 22 and 23rd of April you will have the Spirit of Goa festival happening in Kolwa as far as South Goa is concerned. वॉटर स्पोर्ट्सचा गोंयांत बरो फुडार आसा ते कडेन कसलीच आडनदर जावची ना कोणाचो हस्तक्षेप खपोवन घेवचे ना पर्यटनाच्या उत्कर्शा खातीर मुख्यमंत्र्या बरोबर उलोवप करून पावला उबारतलो म्हणपाचेय खवटेन सांगले आणि समजून जाय कित्याक आज मालवण लोक वचपाक लागले स्नॉकलिंग धंदो मालवण सुरू जालो वॉटर स्पोर्ट्स धंदो मालवण सुरू जालो आणि आम्ही अशेंच रावले आता आमचे कावलेशीचे भाव म्हणटा आम्ही सारखे करता मान्य आसा पूण उत्तर गोंया नॉर्थाक कोळगुटे म्हाका स्वता एक्सपिरियन्स आयले जी 600 रुपयाची 800 रुपयाची ट्रीप 3000 रुपया मारपाक गेले ते हांवें स्वता आय विटनेस आसा आमकां असोच करून दिवं तेन्ना त्या लोकल आमदारांनी जबाबदारी घेवपाक जाय करपाक आमकां नाका म्हणप त्या दवरून म्हणजे इलिगॅलिटीक तूं सपोर्ट करता असो प्रश्न येता ताच्या खातीर म्हाका दिसता वी नीड टू एन्श्युअर that we regulate this type of activities, whether it is taxi, whether it is water sports, and तातून कोण समज ते दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता जाल्यार मुख्यमंत्री आनी आमी बरोबर हांगा सध्या काम करतात टुरिझमान टू एन्श्युअर दॅट वी गिव वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर टुरिस्ट एज अ एक्सपिरियन्स एट द सेम टायम की वॉटर स्पोर्ट्स जे आमचे चलयतात भाव तांचो धंदो तसोच वाडचो बरो जावचो बरें जोडचे हो प्रयत्न आमचो आसा कोस्टल बेल्ट दॅट इज वाय सर्टन थिंग्स आर गेटिंग डिले नेव्हरदलेस ह्या वर्सा आमकां आमी पुलीस मेळटले सांगिल्लें आसा सो आय थिंक दीस सीजन वील बी मच बेटर एंड आय एम व्हेरी क्लियर की इलिगल हॉकिंग टाउटिंग जे सगळें चल्लां तें बंद जावपाक जाय आनी बंद करतलो गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी आता घेऊया एक लहानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो हर घर जलची पेपारी कितली वाजू साबार वाठारांनी उदकाक लागून लोकांचे हाल चालूच आसात वास्को न्यू वाडे वाठारात उदक सारखे मेळना थळाव्यांनी कागाळी केल्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली तांणी 8 दिसांचो वेळ दिला पूण प्रश्न सुटना जाल्यार थळाव्यांनी मोर्चाची तयारी चलयल्या पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या कागाळी लक्षात घेऊन त्यो बेगोबेग सोडोवपाचे उतर दिले साळावले उदक शुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यान उदक सारखे येना हे उदका उणावाचे मुखेल कारण असे पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले लोक आदीच फुर्योज जाल्ले उदकाची तरतूद केली ना जाल्यार फुडले पावल घालपाची तांणी तयारी चलयल्या इन्स्पेक्शन आसलेले पाण्याक लागून पाणी तुमकां येना कितले दीस जाले कितें प्रॉब्लम आसा एक्चुअली हांगासर सर न्ही 1 म्हयनो जालो सारकें उदीक येयना आनी सारकें थेंब थेंब येता 4 वरां सोडटा म्हणटा पूण एक थेंब सुद्दां आमकां उदीक येयना हांगासर आतां हो 1 म्हयनो जाल्लो आसा आनी आयज त्या खातीर आमी टाकये कडेन हांगा येयलेले आहा तर आमकां इंजिनियरान सांगलां की आपूण कितें तरी सोल्युशन काडटा म्हणून सांगलां आनी 8 दिसांनी करता म्हणून सांगलां एक सोल्युशन काडटा म्हणून सांगलां पूण जर जायना ह्या फुडें न्ही तर आमी एक मोर्चा व्हरतले आता आम्ही कंप्लेंट दिली हांगा तो पीडब्ल्यूडी इंजिनियर येयल्लो सर हांगा तो येवन आतां इन्स्पेक्शन करून गेलो सर आता ना म्हणल्यार 1.5-2 म्हयने जाले सर उदकाचे प्रॉब्लम आहा हांगा आतां ते इन्स्पेक्शन करून सुदेश भाई बी आता काय आपल्याला येता आनी आतां पळोवन गेलो सर तो आतां सोल्युशन काडटा म्हणून सांगला
ना आम्हाला आता सगळे लोक प्रॉब्लेम खूप आहा सर उदकाचे आता कितें आता ते पळय सर बेगीन मातशें ते कितें तरी क्लियर करून आमकां दी सर असो लोकांचो प्रॉब्लम आसलेलो चडशे लोकांक असं जाल्यार म्हयनाभरांतल्यान पाणी येवंक ना आनी ताका लागून आज आमी जे एसिस्टंट इंजिनियर आसा पैंगीणकर आनी जेई आसा PWDचे अक्षय म्हणून तांकां हांगसर आपयलेले तेंच्यांनी हांगसर येवन ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा वालाचो जो प्रश्न आसा तो बीन तेंच्यांनी सुटावो करता हांगा आणि पाणी जे ह्या प्रमाणे येना ह्या सालावलीच्यान जे प्रेशरान पाणी येता ह्या दिसांनी येना हीट वेव चलता ताका लागून प्रॉब्लम आसूं शकता आनी आमी ताका ऑलरेडी आमचे कितें गार्डन आसा तेंच्यांनी मांडलेलें आसा आणि पैंगणकर जे येई आसा त्याच्याने आपले हायर अप्स त्यांचे कडेन उलयले आणि तेंच्यांनी सांगलें की जो सोल्युशन आसा तो 8 दिसां भितर काडटले आणि जो पाण्याचो जो प्रेशर आसा पळय तो प्रेशर आतां सालूचें पाणी येयल्या नंतर प्रेशर वाडटलो लोकांनी हेजेर विचार करपाचो गरज आसा कित्याक लोकांचो प्रॉब्लम आसा असो कित्याक लोकांची एक हें आसा कंप्लेंट आसा की म्हयन्याभरांतल्यान तांकां पाणी ना आनी ताका लागून हें आसात म्हणजे लोकांचो प्रश्न तसो खरेंच आसा आणि अशे न्यू वाड्यार चडशे भागांनी पाणी येना आनी ताका लागून हांव PWDची विनंती करता PWD मिनिस्टर आसा हांगसरले जे येई आसा एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा जेई आसा तेंचे कडेन विनंती करता अशे जो प्रॉब्लम आसा तेन्ना तुमी इमिडिएट येवन पळया आनी जो आसा प्रॉब्लम आसा लोकांचो सुटावो करा आनी ताका लागून लोकांच्या मनात केन्ना केन्ना चिडचिड जाता कळ्ळें न्हू पाणी नासता तेन्ना चिडचिड जाता ती स्वाभाविकच आसा चिडचिड जावप ही म्हटल्यार पाणी ना म्हणल्यार लोकां कडल्यान एकतर ते सारकें ते हें जाता हँडिकॅप जाता आणि अशे जे ते दुर्लक्षी करून कोता येना पाणी जर नियमीत जर सारकें प्रेशरान सोडलें पाणी जेन्ना प्रेशरान सप्लाय येतलें तेन्ना सोडटलें आनी ताका लागून लोकां कडेन म्हाका विनंती करता थोडे दीस थोडे त्रास काडात त्याच्या नंतर जो प्रॉब्लम आसा तो सुटावो जातलो आनी आमचे असले लोकल MLA आसा मिनिस्टर आसा माविन गुदिनो ते बीन जे जातीन लक्ष घालता अशें म्हाका दिसता आनी हो प्रश्न आसा जो निवाड्याचो गंभीरतेन आसा तो सुट्टलो ह्या फुडें गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगावकर आणि संगीता ओली. फ्लूच्या हंगामामध्ये भारतात कोविड दुयेंती वाढल्याचे दिसून आयला. भारतात शुक्रारा कोविड-19 दुयेंतींचो सक्रिय आंकडो 109 दिसात पहिलेच खेपे 5000 वयर गेलो. केंद्रीय भलायकी आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या प्रमाण देशात एकाच दिसा 796 कोरोना संसर्ग वाढल्यात. हंगामी फ्लू वांगडाच कोविड-19चे दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान केंद्रीय भलायकी सचिवान 6 राज्यांक पत्र बरयलां, जातूंत चडशे नवे दुयेंती आसात. तामिळनाडू, तेलंगणा, केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात. बिरेस्तारा धाडिल्ल्या पत्रांत भलायकी सचिव राजेश भूषणान राज्याक फावो ती आनी सक्रिय चांचणी करची, नव्या कन्सल्टांचेर आनी इन्फ्लुएन्झा सारकिल्या दुयेंसांचेर नियंत्रण दवरचें, आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचे नमुने सेंटिनल सायट आनी क्लस्टर जिनोमीक क्रमांकन करपा खातीर धाडपाक सांगलां. तशेंच जतनायेचे डोस वाडोवपा खातीर आनी लोकांनी कोविडाचे नेम पाळचे हे खातीर पावलां उबारपाक राज्याक सांगल्या. मजगतीं परदेशांतल्यान परतून आयिल्ल्या आनी इस्रायलच्या बेन गुरियन आंतरराष्ट्रीय विमानतळार देवपी 2 जाणांक नवो व्हायरस मेळ्ळा अशें थळाव्या माध्यमांनी सांगलां. हो व्हायरस BA.1 आनी BA.2 व्हेरियंटाचो मेळ अशें म्हणटात. दुयेंती 30 वर्सां पिरायेचे जोडपे. तांकां आपल्या भुरग्यांकडल्यान हो संसर्ग जाला अशें अहवालांत म्हटलां. गोंयांत कोविड दुयेंती मातशे वाडल्यात. काल 11 दुयेंती मेळ्ळे. सद्याची परिस्थिती भिरांकूळ नासली तरी नागरिकांक योग्य जतणूक घेवपाचो सल्लो दिला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. रेड लेबर डिपार्टमेंटान कुंकळी IDCचे इन्स्पेक्शन केले. तांकां नेम मोडिल्ल्याचे दिसून आयले. आदी शो कॉज नोटीस दितले, उपरांत सिलींग करतले. रेड घातिल्ले अधिकाऱ्यान सांगले. कायद्यातल्या नेमांक धरून निर्णय घेतले अशें ताणें सांगले. पळयात. आम्ही ते इन्स्पेक्शन केली हिंगा कुंकळी IDC कंप्लेंट पावले IDC ओल्ड जे कंपनी जे आहा हिंगा स्टील प्लांट आणि स्टील रोलिंग मिल्स ते रेजिडेन्शियल एरिया गेले हिंगा फुल ब्लॉक्स रेजिडेन्शियल ब्लॉक विच इज इलिगल. यू कॅनॉट हॅव अ रेजिडेन्शियल ब्लॉक इन इंडस्ट्रियल एस्टेट. यू हॅव टू कीप इट आउटसाइड भायर दवरूंक जाय आउटसाइड द प्रमायसीस ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेट. ताका लागून आमी हिंगा जॉयंट इन्स्पेक्शन केले आनी 2-3 फिश मिल प्लांट मेळ्ळे आमकां 200-300 वर्कर्स थिंगाच रावतात. तर कायद्यान हेंचेर कितें एक्शन जातली आतां? कायद्यान IDC ते घेतले पयलीं शोकॉज नोटीस इश्यू करता आनी देन दे वील गो फॉर सिलींग. हे अशी तुमची परते चालू उरतले हांगा असले इन्स्पेक्शन चालू? Yeah, so we are just carrying a routine inspections of the industrial estates if there are any violations of the existing laws. Today joint inspection was done by Commissioner, Labour Commissioner, myself MD GIDC and also Inspector of Factories and Parcels. जहाँ जहाँ पे हमने violations देखा है we are issuing. क्या आपको वायलेशन मिला है? हाँ मिला, जहाँ पे मिला है we are taking action. पर कितने दिन तक टाइम है उनको? So that we are deciding the formality. As per the law we will take this. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव.
विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. उदक मेळना, न्हंयो पुरवल्यात, रस्ते सारके नात, घरांचे प्रश्न हुमकळत पडल्यात हे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मानून घेतले. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा मोहिमेअंतर्गत घडोवन हाडिल्ले कार्यावळीत केपेच्या लोकांचे गाराणे तो आयकतलो. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा मोहिमे अंतर्गत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केपें तालुका वेचलो. मुख्यमंत्री सांगता ते प्रमाण 3 वरां ताणें लोकांचे गाराणे आयकून घेतले. मुळावे प्रस्न आसात हेवूय मान्य केले. पूण सरकारी अधिकारी आपले तरेन समस्या सोडोवपाक मजत करतले अशें उतरय ताणें केपेकारांक दिले. 3 वरां जाल्यार हांव कंटिन्युअसली लोकांक आयकत आसा. हांवें भाशण केल्या उपरांत हांव कंटिन्युअसली लोकांक आयकता. एक उदकाचो इशू कंटिन्युअसली आसा, बट बाकीचे ल्हानसान इशू जे आसा पळय न्ही, म्हणजे डिसिल्टिंग ऑफ रिवर, ते लोकांनीच करून दवरलेले आसा. बाकीचे रस्त्याचे उदकाचे जे ल्हान ल्हान थोडेशे इशू आसा, थोडे घरांचे इशू आसा, हे डिस्प्यूट बिटवीन एमॉंग्स देमसेल्फ, तांच्या फॅमिली मेंबरांच्या मदींच आसलेल्यो झगड्यो, म्हणून ताका दुसरो नंबर मेळना, म्हणून ताका कनेक्शन मेळना. कोणाचो रस्तो आडयला जाल्यार 2 जाणांच्या प्रॉपर्टींतल्यो झगड्यो, म्हणून तांचो रस्तो आडयल्लो आसा. सरकारा कडेन पेंडींग आसलेले, नो डावट हांव अशें म्हणटा, सरकारा कडेन एडमिनिस्ट्रेशनान पेंडींग आसतले. हांवें त्यो टोटल केसीस पळयल्यो. जेन्यून केसीस जे आशिल्ले, म्हणजे जिका एकट्याक DSSY मेळपाक जाय, एकट्याचो तो नळांचो विशय आशिल्लो, इट इज जेन्यून, ताका बेगिनात बेगीन नळ मेळपाक जाय आसले. ओके, तो थोडोसो उरला, तो हांवें रिजॉल्व करपाक लायला. बऱ्योच सरकारी स्किमी लोकां मेरेन पावूंक नात. व्हॉलंटियरांनी समाजातल्या गरजेवंत घटकां मेरेन तांच्यो स्किमी पावोवपाक मजत करची, मुख्यमंत्र्यान आवाहन केले. आमी जो स्टँडीज लायल्या ताजेर एक लोगो आसा, जो आमी आमच्या मोबायलाचेर स्कॅन करचो, जेणे करून तुमकां सगळ्यो गोंय सरकारच्यो योजना वयता आसतना स्कॅन करा. आतां दोनूच उलयला, अश्यो जवळपास 121 आसा. आमी फक्त 32 फॉलो करतले, पण 121 जो आमी ऑनलायन योजना लोकांक दिवपाक शकता. गोवा 365 खातीर रमेश नायकराव, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. FCYFN GFA अंडर 13 लीग डिव्हिजन 2 सर्तीत यंग स्ट्रायकर्स क्लबाचेर 6-0 गोलांनी जैत मेळयले. अर्धवराच्या निशाण्या आधी एरिक टेल्स हाणें 31व्या मिनटार क्लिनिकल फिनिशिंग करून आघाडी 4 गोलांनी वाडयली. शेवटाक 65व्या मिनटार सव्वो आनी निमानो गोल करून मैदानार 6-0 अशे जैत मेळोवन शेक गाजयले. पळयात काय देखदिणे खीण. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आयज आनी फाल्यां पावस गडगड घालतलो. 19 तारखे मेरेन तो केन्नाय घालून घेतलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. जाल्यार 20 तारखे सावन हवामान सुकें उरूं येता. पळयात. राज्यात कांय वाठारांनी कुपां दाटून पावस पडपाचो अदमास आसा. शेनवारा कांय वाठारांनी दव आनी धुके पडटले. फुडल्या 24 वरांत चडावत तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. उपरांत
2 ते 3 डिग्रीन उणाव जातलो. आयचे चढावत आणि उणे तापमान 34 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. फाल्यां मळबात कुपां, फातोडेर कांय वाठारांनी उतर धुके दंव. आयतारा तापमानात 2 ते 3 डिग्रीन उणाव. आयचे चढावत आणि उणे तापमान 34 ते 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.